एग्जाम सगळे बरें आसता थंय डिस्टन्स जाल्ले आनी सगळे सॅनिटायज सगळे करून आसले आनी एग्जाम बरी गेली तशी. स्टार्टींग येताना कशें कितें टेंशन आसलें? सगळे डिस्टन्सान येयले, सगळे क्लासीन बी बसले आनी एक एकल्याक सोडूंक लागले, म्हणजे सगळे डिस्टन्स मॅटर करूंक लागले. भितर सरताना हात सॅनिटायज केले आनी तशें एक एकल्याक धाडले क्लासीन. तुका कशें दिसलें तो एग्जाम खूब दिसांनी दिलो तो? आयज सारके पिसफूल कशें दिसले, अशें आवाज चड कांय नासलो बी आनी अशें बरे भाशेन दिले एग्जाम. तुजें नांव कितें? ईशा नायक. कशें जालें एग्जाम? कशें जालें आयज? एग्जाम्स इजी आशिल्ली, म्हणल्यार एकूच पेपर आशिल्लो, सो तितले टेंशन नाशिल्लें. फ्लो आशिल्लो म्हजो सारको तसो, बिकॉज एकूच पेपर आशिल्लो म्हणून. चड आशिल्ले फ्लो वतलो आशिल्लो. आतां फर्स्ट टायम खूब दिसांनी गॅप पडले, आतां कशें जालें एग्जाम तुजें? बरी आशिल्ली आनी सगळें इजी आसलें. हांव चैताली संजय गांवठणकर पर्वरीच्यान पिरगेवारान शिकता. आयज आमचो मराठी पेपर आसलो. बरो आसलो, सगळे मेनटेन केले डिस्टन्स बी. बरें ते टेम्परेचर चॅक करपाक येयल्ले, सॅनिटायज केले सगळे आमकां पयलीं. बरो आसलो एग्जाम. कसो गेलो पेपर? कसो गेलो पेपर? बरो गेलो तसो, वायट वचूंक ना. आतां इतले दिसांनी एग्जाम आसले तो कशें गेले? मीन्स घरांत टेंशन आसलें एग्जाम केन्ना जातली? ना तशें ना, आदी आमी प्रिपेर आसली न्हू ऑलरेडी, सो तशें कांय जावंक ना. बरो आसलो पेपर, बरो गेलो. टेंशन गेलें म्हणजे पेपर आसा भुरगे अभ्यास करचे ना अशें टेंशन येतालें की फेल जातले की ना. अभ्यास कर म्हणून ते म्हणटाले कितें सांग चेडूं की 4 दीस आहा म्हणल्यार बसतले. मराठी म्हणल्यार इजी न्हू ते पेपर. ओके. आतां कितले आतां तुमी हांगा आयले तर कशें कितें डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स दवरलें? सोशल डिस्टन्स दवरले, मास्क घालून, कोणाक अशें टच जावंक ना. आमी अशें हें घेतलें, आमी सोशल डिस्टन्सींग घेतलें. आतां एग्जाम एकदाची जाली, सो आतां काय इतलें आतां कांय ना. आनी इस्कॉलांनी बरें हें घेतलें की अशें डिस्टन्स घेवपाचें, एकामेक टच जावपाचें ना. म्हजें नांव ध्रुव दीपक पडीर. आयज मराठी पेपर आसलो, तो एकदम खूब बरो गेलो असो. अशें टेंशन बीन कांय नासलें आनी आतां वातावरणांत कांय कळ सुद्दां नासलें आतां एग्जाम जातली काय ना. आनी पेपर सुद्दां खूब इजी आसलो. एग्जाम कशें बरें जालें आयज? खूब दिसांनी गॅप नासलें, कशें जालें? हय, खूब दिसांनी गॅप मेळ्ळो, शिकपाक सुद्दां टायम गावलो आमकां. एग्जामीच्या बाबतीन काय ना, ती घरा कडेन आपले अभ्यास बी करताली आनी तेजे नंतर ती एग्जामी रेडी. फक्त एकूच पेपर उरलेलो, तो आयज जालो तुमचे, तर ती सुटली. सो इतले दीस एग्जाम केन्ना जातली टेंशन आसलें? टेंशनूय आसतात, टेंशनूय आसता. म्हणल्यार वेवस्थीत जालें आनी म्हाका दिसना ह्या इस्कॉलान अशें प्रॉब्लम जातलो हेज्या बद्दल. 48 स्टुडंट्स आशिल्ली. एका क्लासान आमी प्रॉपर डिस्टन्स दवरून प्रत्येक क्लासान 12 स्टुडंट्स दवरल्या. सो टोटल 48 स्टुडंट्स. प्रत्येक स्टुडंट जेन्ना एंटर जाता प्रॉपर वॉलंटियर्स दवरल्या एट एंट्री पॉयंट, ड्रॉप पॉयंट. सो एट द एंट्री पॉयंट आमी पेरंट्सांक अलाव करूं ना रावपाक. पेरंट्सांनी हॉल्ट घेवप ना, जस्ट स्टुडंट्साक ड्रॉप करप. 1 बाय 1 विथ अ प्रॉपर गॅप आमी स्टुडंट्साक धाडल्या. एज सून एज ते एंटर जाता आमी तांची मास्क चॅक केल्या. मास्क जर सपोज ना जाल्यार मास्क सुद्दां प्रोवायड केला. बट फॉर्च्युनेटली सगळे स्टुडंट्सांनी ऑर्डर्स फॉलो केला. प्रत्येक स्टुडंट वेवस्थीत आपले मास्क घालून आयलो. मागीर प्रत्येक स्टुडंटाक आमी सॅनिटायझेशन मशीन आमकां प्रोवायड केल्लें. तातूंतल्यान प्रत्येक स्टुडंट ऑन देर ओन तांणी सॅनिटायज केले आपले हँड्स विथ द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स. प्रत्येक स्टुडंटाचो क्रावड जावपाक जायना सिटींग अरेंजमेंट बोर्ड पळोवपाक. त्या खातीर प्रत्येक स्टुडंटाक आमी इंडिविज्युअल सीट दिल्या. ताजेर आमी तांचो सीट नंबर, ब्लॉक नंबर, खंयच्या फ्लोरार आसा ते सगळें तांकां दिलां. क्लासान जेन्ना भुरगीं एंटर जातात एग्जाम फ्लोरार तांकां भायर रावपाक अलावड ना. ती एंटर रोखडीच ती एंटर जाता आनी तांकां आमी मागीर पेपर स्टार्ट जातकीच पेपर बरोवपाक दिला. तशेंच एग्जाम सोंपतकीच एक ब्लॉक वायज आमी स्टुडंट्सांक भायर धाडल्या. तेय बीन ब्लॉक वायज सुद्दां एक स्टुडंट्साक आफ्टर अ गॅप ऑफ 2 मिनिट्स आमी भायर धाडल्या. आनी 2-3 दीस पयलीं आमी येवन हांगा क्लास क्लीन करून विथ द हेल्प ऑफ डेटॉल, सॅनिटायझेशन मटेरियल, सगळे बेंचीस, डोर्स, फ्लोर्स सगळे आमी सॅनिटायज केले. टोटल कितले भुरगे आसा? 48. आयज ह्या सेंटर आमचे सब सेंटर, त्या सेंटरार आमचे 29 स्टुडंट्स आसा आनी एकूच मराठी पेपर. त्यामुळे तशी गर्दी कमी आसा, पण आमी सकाळी वेवस्थीत सगळे मेंटेन केल्ले आसा. म्हणजे मेन गेट जी आसा
थंयच्यान लायनीनूच भितर सोडलेले आसा सगळ्या स्टुडंट्सांक. मागीर सॅनिटायझर्स तांकां दिल्लो, मास्क चॅक केल्या, तेंची कार्ड जें आसा एडमीट कार्ड ते तेंच्या अकॉर्डिंग टू द सीट नंबर तेंच्या हातीन दिवनूच डायरेक्ट तांकां भायर खंय दवरनासतना, सो दॅट ते क्रावड करचे ना, ह्या खातीर भायर खंय दवरनासतना डायरेक्ट तेंच्या बेंचार जे आसा तांकां बसयले. अशें सकाळच्यान केलां आनी कांय ना, सगळे आरामसे आसा. म्हणजे स्टुडंट्स आर ऑल्सो हॅपी, सो दॅट कांय जाणांचो आयज लास्ट पेपर हे कॉमर्स किंवा सायन्स, सो एटलिस्ट तांकां बरें दिसता की आयज आमी एग्जाम सोंपयता. त्यामुळे दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. वी आर ऑल्सो सॅटिस्फायड बाय लुकींग एट देअर एक्सप्रेशन्स. So कसो हाव इज मॅनेज आमचो दीस इज द फर्स्ट टायम हाज कंडक्ट म्हणजे असो एक लायफार फर्स्ट टायम आमी पळयता. करेक्ट, हो खरोच लायफान फर्स्ट टायम आमकांय बीन, पण एक एक्सपिरियन्स हो आमकां घेवचो पडटा. न्यू एक्सपिरियन्स एवरी टायम घेवचो पडटा. एक चेंजीस जो जाला त्या वर्षी आमी 25 विद्यार्थी एका क्लासरुमान बसयताले. ह्या फावटी मॅक्सिमम 12 एका क्लासरुमान बसला आनी वेवस्थीत डिस्टन्स जो आसा तो मेंटेन केल्लो आसा. Maintaining social distancing and like benches were fine and all. Sanitizer was also given, but it was okay, right? All has gone good. Now we will see for the next step about the arrangement done. Thank you. तुमकां कांय रिस्क दिसले ना? ना, पूण अशी गर्दी जाता तेच्यान भंय दिसता. तेच्या बेंचेर कशें बसयले तुमकां म्हणटा? एक बेंच सोडून बसयता. ह्या क्लासीन कितली भुरगीं आहली? एका क्लासीन 17. 17. बरी आसा. एका बेंचार एका बेंचार एक. केल्लो अरेंजमेंट म्हागे भुरग्यांक सांगलें, अशें बरें दिसलें खरें. पूण जे आतां भुरगीं हांव जे पळयले हांगा, थोडीं भुरगीं डायरेक्टली विदावट मास्क भायर सरतात. तेजी दखल खरें म्हणल्यार कॉलेजीन किंवा मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय आसली. आनी पळय आतां ही भुरगीं येतात, हांकां मास्क ना सारकी. तेजी खरी दखल मॅनेजमेंटान किंवा स्कुलान घेवपाक जाय, कॉलेजीन घेवपाक जाय. आनी सरकारान तांकां स्ट्रिक्ट अशी वॉर्निंग कॉलेजीक धाडपाक जाय की ह्या भुरग्यांक सेफ्टीक लागून कितें तरी करपाक जाय. सो हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता, हे 12चे जे पेपर उरलेले, एक 2-3 पेपर कितें उरले ते फाल्यां परवा सोंपतले. पूण हांव विचार करता ते SSCचे भुरग्यांचे, ते 6 जूनाक तेंचे एग्जाम सोंपता, तांकां प्रोटेक्शन अशें सेफ्टी अशें गव्हर्मेंटान दिवचें. त्याच बरोबर हांव मागता की सरकारान जे भायरसून ट्रेनी येतात, जावं भायरच्यान आतां आमच्या गोंयकारांक हांगा हाडटा, टील एग्जाम पर्यंत तेणी ते तेंचे स्टॉप करचें अशें म्हाका दिसता.